लुकाचे शुभ वर्तमान. हे उलोवन सुमार 8 दीस जातोच पेद्रूक, जुआंक आनी जाकोबाक घेवन जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार चडून गेलो. मागणें करता आसतना ताचे मुखामोलाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी-फूल जाली. अवचितूच दोग दादले थंय हाजीर जाले. ते ताचे लागीं उलयताले. ते म्हणल्यार मोइसेस आनी एलिजा. ते मोहिमेन बोल्लोले दिश्टी पडले आनी कशे भाशेन जेजू जेरुजालेम आपले जिवीत संपादूंक वेचो आसलो ते विशीं ते गजाल करताले. पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेमेन जड जाल्ले, पूण ते जागेच रावले आनी ताची मोहिमा तांणी पळयली आनी ताचे बरोबर उबे आसलोले ते दोगांकूय देखले. हे जेजू सोरशिल्ले कोडसोरून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें. म्हणटोच 3 तोंबू तांडुया, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. आपूण कितें म्हणटा तें तोच नकलो आसलो. अशें तो उलयता थंयच आसतना एक कूप आयलें आनी कुपान ताचेर सावली घाली आनी ते कुपांत रिक्तोच शीस भियेलें आनी कुपांतलो असो एक तालो आयकून आयलो, हो म्हजो पूत, हांवें विचून काडलोलो, ताचें आयकात. आनी हो तालो घासतोच जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो. आपणें देखलोले ते विशीं त्या दिसांनी शीस ओगेच रावले आनी तांणी कोणाकूच कांय सांगलें ना. देवाचें उतर हें.